परत्यान जल्मल्या खरीत तुवें सर्गारा वचोंक जायना म्हणालो जेजू एक वयर तावन जल्मले करीत अरे देवा वयर तावन जल्मचे म्हळ्यार तिसऱ्यान म्हणालो जेजू पवित्र आत्म्यान जल्मले करीत वो सगळो कन्फ्यूज कोण कन्फ्यूज मिस्टर निकोदेमस येवटी जल्मल्या उपरांत एका घंट्या नंतर जालेली परत्यान जल्म जाता गे जाता आमी जल्मचे कितले फावटी कोण परा एका बड्डे वरी चड बड्डे करतात एका वर्साक 2 फावटी जल्मल्यार आमी सर्गा वशेत वय मू तर आतां रेतीर काल्याक वांजेलाच्या वशाप काल्याक त्रिधूम काल्याक फेस्त घेत्या आनवाल रेतीर वार्षिक रेतीर घेत्या फकत परत्यान जल्मचे मात्र न्हय परत्यान आनी परत्यान परत्यान आनी परत्यान परत्यान आनी परत्यान सदांय हांवें परतून परतून जल्मोंक आसा हाचो अर्थ हर एक पटी हांवें पाताक आदारल्या वेळार हर एक पटी पाप वळखून घेवन हांवें सूख मागून देवा तें राजी जाल्ल्या वेळार हांव परतून जल्मतां देखून आतां हांवें सांगचें जाल्यार न्हय खाली एक बड्डे आनी 2 बड्डे आमकां बड्डे सदांय बड्डे आसा म्हणयेत सदांय आमचो बड्डे आमी म्हणयेत हर एक पटी मनशान पाताक करून त्या पाता वळखून परतून त्या पाप रोडून हांव देवाचो जावंक हांव देवाची जावंक ताचो पूत ताची दूज जावंक हांव परतून प्रयत्न करता म्हूण पेसाडल्या वेळार आमी परत्यान जल्मता वयर जल्मता पवित्र आत्म्यान जल्मता मोगाच्या भावा आनी भयणी देखून उडास दवरचें देवान आमकां कित्याक रचलें सुरूच्या सवाल आमकां दोतोन शिकयलें न्ही गे पयले कुंभाराच्या पयले दोतोन आसली उबे दोतोन आमकां विचारलें सवाल देवान तुका कित्याक रचलां ताचो मोग करूंक मागीर ताची सेवा करूंक मागीर ताका जाणा जावंक फस्ट देवाक जाणा जावंक टू नो हिम ताचो मोग करूंक टू लव हिम ताची सेवा करूंक टू सर्व हिम आनी चवथें सस्नाक ताचे संगी आसूंक एंड टू लिव वीथ हिम फॉर एवर हे निमाणें केदीकच विसरूंक नजो ताका ताचो मोग करता वय ताका जाणा जाता वय ताची सेवा करता वय पूण सस्नाक जियोंक आसा आमी म्हणटा न्ही जियेतेल्यो आमी सस्नाक थंय जियेतेल्यो आनी एक मोरणाच्या कांतार हांवें गायलें देखून मोर्न म्हणटा आसतना भियोवचें न्हय कितले सोबीत आमच्या जिविताचे सतां भावार्थाचे सतां न्हय जर आसात सस्नीक रास देवाचें रास थंयसर आमी जियोवचें हांगासर आमी मरचें थंयसर आमी जियोवचें आनी थंयसर आमी जियेचें तर आमी परत्यान परतून जल्मोंक आसा देवा कारका म्हज्या आवय बापाय द्वारे हांव जल्मालो जेजू क्रिस्ता द्वारे पवित्र आत्म्या द्वारे परतून जल्मालो आनी हांवें म्हळें न्ही परत्यान आनी परत्यान परत्यान आनी परत्यान तवळ तवळ हांवें जल्मोंक आसा ताका उपकारचो सक्रमेंत खंयचो खंयच्या सक्रमेंता मुखार आमी परत्यान आनी परत्यान जल्माता उदकान आनी पवित्र आत्म्यान कोण सांगता पळया खंयचो तो सक्रमेंत कुंभसार व्हेरी गूड कुंभसार जाता आसतना आमच्या पातकाक आमी मरता जिविताक परतून उरता कुंभसार असो सक्रमेंत उडास दवरया भावा भयणीनो आराधना वेळार हाचे विशीं आमी नियाळ करतले परतून आमी आमकां आमी पातकी सेवा मरून कशें जिवन जावचें आनी कशें जिवीत उरचें हाचे विशयान नियाळ कर आराधना कर आज आमी हें आत्मीक खाण सेवतले हांव तें उडासा आसूं दी देखून तर आमी सरकारा जातीशी आमची मेटां काडटा वडलो आमी म्हळें आल्ली नम्माने इल्ली सुमाने तर जी येतले आमी आनी सर्गाक येतले म्हणून भरवशान आमी आमची यात्रेक पळयन मुंद आसून आसां तर आमचें पयन केदाळ सुरू जालें सर्गीय राजा कुशीन आमचें पयन केदाळ सुरू जालें तुवें सांगलें जल्मल्या गडयता व्हेरी गूड आनी ताका इल्लें कुडसून सांगचें तर केदाळा पवित्र स्नान मेळ्ळें पळय त्या घडयेत हांव पवित्र स्नान मेळ्ळ्या घडयेत हांव न्हू तुजें आनी म्हजें पयन सुरू जालें सर्गा तेवशी आमी सक्कड यात्रेक ह्या वर्सा मात न्हय बरे वर्साचे यात्रेक जुबल्याचे वर्स म्हणून न्हय आमी म्हणटा एक कांतार आतां तुवें म्हणटार घेवन येना यात्रेक आमी सर जावन आसां
बसयल्या गावाक प्रयाण करता हांव तुज्या आदारार बातयेता हांव तुजी ससाय मागता हांव पवित्र स्नान मेळ्ळ्या घडयेत हांव न्हू तुजी आनी म्हजें पैण सुरू जाला आमी टिकेट काडल्या हांगासर एक तुमकां उदाहरण दिवचें म्हजो हात पळया मेजाचें हें पावंत आल्तारचें हें पावंत हांगासर तुमकां पवित्र स्नान मेळ्ळें हें पावंत एंड पॉयंट हांगासर गराज आतां तुमी म्हाका सांगा जाय तुमी म्हाका सांगाचें म्हणना तुमी नियाळ करून पळय जाय थंयसर म्हजें पॉयंट सुरू जालें आतां कितून पावलां खंयसर आसा म्हणून तुमी तो मार्क करचें हांवें सांगचें समजलें गे हांगासर ह्या पॉयंटार तुजें पॉयंट सुरू जालें तर आनी हांगासर तुवें पावोवंक आसा तर दाखल्याक हांगा तावन कोडयाळ वचोंक जाय मंगळूर तर तुमी सांगेत खंय तावन कितले किलोमिटर केदारा खंयसर पावल्यात म्हणून तुमी सांगेत तशेंच पंथात तावन हांगा म्हणसर तुमचे पॉयंट तर कितून पावल्यात तुमी सांगा जाय हाचो अर्थ प्राय न्हय 8 वर्सांचे हांगा आसा आनी 80 वर्सांचे थंय आसा म्हूण न्हय 80 वर्सांचो थंय आसा म्हूण आनीकी उद्दाडटा म्हणटा बडे धडपडटा थंय आसा रोमोवन गेला पातकान बुडोवन गेला एक मॅटी काडूंक ताका कश्ट जाता जावं पुरो पूण 8 वर्सांचें भुरगें काल या परकुमगार मेळ्ळें भुरगें हांगा मुसळ पावलां कोणना तें आमी जाणां कित्याक थोड्यांक 90 वर्सां थोड्यांक 80 वर्सां थोड्यांक 10 वर्सां थोड्यांक 65 वर्सां तर सरकार पावूंक 80-90 वर्सां जायचें म्हणना 8 वर्सांनी 10 वर्सांनी पावचें तर तांणी तें धमसूर राखोंक जाता जायना देखून हांवें म्हळें हांगा एज आमचें आमचें प्राय ताचें सवाल ना प्रायाचें सवाल न्हय म्हज्या पवित्र स्नानाच्या दिसा तावन आज म्हणसर सर्गीय तवशी आमी मेटां काडची तर कितले पर्सेंट 5%, 10, 20, 30, 40, 50 कितले पर्सेंट हांव तयार आसा त्या सगळ्यांनी विचारूंक जाय आज घरा गेल्या उपरांत चिंत्या एक तें तशें जाता म्हणून न्ही चिंत्या फाल्यां एका हप्त्या भितर म्हाका मरोंक आसा कोणाकी कडेन ना मरण केदारता म्हणून एका हप्त्या भितर म्हाका मरोंक आसा म्हजें जिवीत हांगासर सरता हांवें सर्गाक वचूंक आसा तर हांव तयार आसा गे आतां हांव हे सवाल विचारता फाल्यांच म्हाका मरण आसल्यारय हांव मरोंक तयार आसा म्हणचे हातूर गेला हांव घालतां हांव तयार आसा म्हळ्यार हांव तें थोडो सांत म्हणून न्ही भिवची गरज ना ल्हान ल्हान पथकां करता हांव कुमसार जाता व्हेरी गूड मुस्तून हातूर गेले देवा गरगा जावं सक्कट ताळयो पेटा पळया हें बरें मोन बरें चिंताप देवान तुमकां दिलां व्हेरी गूड तें जाय जाय आमचें मन हर एक दीस राती न्हिदोंक येताना हांवें म्हाका तें विचारलें जालें म्हजें काळीज म्हजें मन म्हजें अंतस्कन नितळ आसा गी कोणाचेर म्हाका काले आसा गी कोणाक हांवें दुखयलां गी देखून फाल्यां सकाळीं उठता म्हणलें धैर्य ना राती न्हिदोंक येच्या पयलें हांव मरोंक तयार आसा म्हणल्यार धैर्यान आमी न्हिदोंक वचूंक जाय म्हळ्यार न्हिदल्या वेळार मोर येता म्हूण न्हय दिसा वेळार जेवचें शकता जावन पूण आमी दिसा वेळार त्या चिंतेन न्हय उपपाद तें दॅट इज द प्रॉब्लेम देखून न्हिदतना म्हणी चिंतून राजी जावन बोक्षणे मागून न्हिदल्यार खंडीत जावन आमी मरोंक केदाळाय तयार हर एक राती न्हिदच्या घडयेत हांव सकाळीं उठता वरेक तो एक मरणाचो अनुभव कसो आमी मतीन दवरल्यार आनी ताका आमकांच आमी तयार केल्यार आमी सर्गाक वचूंक केदाळाय तयार जावेत तर मुखाच्या भावा आनी भयणी आमचें पॉयंट सुरू केल्लें आतां कितून पावलां काल हांवें सांगलें नासावनेच्या कुडीक कितलो वेळ पयशे थन मोन दन दिता आमी 99 आनी 9 आनी आत्म्याक दिवचें 1% हांव सदांच तुमकां इल्लें उडास करता नाना वेस्टर्न वचूंचो तर म्हजें पॉयंट हांगासर सुरू जालें कितून पावलां मरणाक तयार आसा म्हणल्यार तुमी हांव बघता तुमी 99 वर्सां पावल्यात तर ऑलमोस्ट इतले जाणां तयार आसा जालें देवाक जावं अर्गा आनी तें जावंकूच जाय